आमी आतां SPD मार्केटा कडेन आहात. लिफ्ट ज्या जाग्यार आहात थंय आसा. सांगपाक अत्यंत खूब जाता. 5 वर्सां जालीं हें लिफ्ट चलना. ह्या बिल्डिंगेक 2 लिफ्ट आहा. एक ITO ऑफिसा कडेन वचपाचें आनी हें दुसरें जें पळय आसा हें TCP ऑफिसा कडेन वचपाचें. आनी हे लिफ्टाचो एक जादू जाता हांगा. जेन्ना TCP जे पळय ऑफिसरांची मिटींग आसता तेन्ना हें लिफ्ट चलता आनी जेन्ना मिटींग ना तेन्ना हें लिफ्ट बंद पडटा. हांगा कितें तरी भारू आहा, देंवचार आहा, कोण आहा तो हांव सांगपा नकळो. सांगपा म्हणजे सरकाराक 5 वर्सां जालीं हेंय लिफ्ट चलना आनी तेंय लिफ्ट चलना. आनी हे लिफ्ट हे वयल्या मजल्याचेर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर आनी फोर्थ फ्लोर प्रत्येक डिपार्टमेंटाची ऑफिसां आहा. ITO आसा, एक्सायज आहा, कॉमर्शियल टॅक्स आसा आनी SPD मेन ऑफिस हांगा आसा. पूण लोकांक आनी जाणटेल्यांक आनी स्पेशली सिनियर सिटीजनाक वयर वचपाक सामके त्रास जाता. ते सरकारान पळोवन घेवचें आनी जाता तितले बेगीन हें रिपेर करचें अशी म्हगेली उलोवणी कळवणी आहा. दुसरी गोश्ट, रातचे ह्या पॅसेजींनी सगळे लोक येतात आनी मुट्टात. तरेची हळशी करतात. दीसभर घाण जाता हांगा. लोकांक सकाळ फुडें शॉप जर ओपन जर करतलो जर जालो जायत पयलीं वायपर घेवन ते सगळें मूत आहा तें काडचें पडटा आनी मागीर दुकान ओपन करची पडटा. आनी हांगा विचारतलो कोण ना. आनी आजच्यान डर्टी जें पळय मार्केट जें पळय आहा तें हें ओसिया कॉम्प्लेक्स जें पळय जावन आहा तें आसा. सरकारान हाजेर विचार करचो आनी कितें म्हणटा तें सगळें करचें. ना जर जालें जायत आमकां रीट पेटिशन घालून ताची ऑक्युपन्सी कॅन्सल करची पडटली. हें हांव सुबेमाजार सांगता. आनी टॉयलेट जे पळय हांगा आसात टॉयलेट जे पळय आसात तातूंत तूं जर भितर जर गेलो जायत तूं परतून भायर सरचो ना. ही परिस्थिती जाल्ली आहा. मुद्दाम तुमी येवन पळय आख्खे टॉयलेट जे पळय आहा ते सगळे भरून व्हांवतात. भरून व्हांवता म्हणजे त्या टॉयलेटाक सेफ्टीक टँक ना. त्या टॉयलेटाचे सगळे पायप काडले आनी खडयां सोडिल्ले आहा. जेन्ना खडी भरता तेन्ना ते रिटर्न बॅक येता. अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी हांगा सामकी हळशी. बरें कोतान मनशांनी हांगा येवपाचो जागो न्ही हो. यो मग यो तूं एक दी बरें. हय असं कोण आम्ही पळय मरे सोऱ्या बाटल्योच म्हाका सोऱ्याच्यो बाटल्यो आसात.